काम केलां घराघरांनी गेलां आनी आतां तें काम फुडें चालू उरतलें. आतां जें इलेक्शन 27 येतलें तें आमी सगळे जे कार्यकर्ते आमचे आसा ते सगळे मेळून आमी हेच हो टेम्पो होच आमी जो हे आसा आमचो जे आमी चार्ज जाले सगळे आमी घरा वचून सगळे कार्यकर्ते तेच आमी फुडें व्हरतले आनी तेच टेम्पो फुडें वचून आमी हे 27 इलेक्शन जे फोंडे मतदारसंघ भौशीक मतान जिखतले. Ritesh, was this also for you जे लास्ट एंडार जाला पळय तसो तुमकां ऑलमोस्ट अ बिग शॉक Yeah, it is shocking, but today हायकोर्ट डायरेक्शन आयला आनी वी कॅन ऑल्सो आतां कितें एकूच करपाचें की आमी हे आतां उरलेसो आतां 8 काय 9 म्हयने आसा वी हॅव टू वर्क मोर 8 months आनी वील बीन दी सीट. 27 परत तुका बी उमेदवारी दिता बी अशें बी प्रॉमिस केला. ते आतां फाटी दिसा आतां ते 27 फुडें आसा न्ही आमी आतां काम करपाक जाय सो हे 8 म्हयने काम करून आमी काम सगळे आमी आमचे पंच आसा कावन्सिलर आसा हांव आसा आमी सगळे कार्यकर्ते तशे दारादारांनी आमी पावले. सो लोकांची कितें समस्या आमकां खबर आसा तेच आमी सरकारा थ्रू फुडें काम करून 27चें जे इलेक्शन येतलें तें आमी जिखतले. विश्वास आसा तुका दितले बी. पळय तें हांव आतां उलोवपाक शकना की ते आमी आतांच हे आसा हायकोर्टाचें डायरेक्शन आयलां हेजेरूच हांव कॉमेंट करपाक शकता आनी फुडें आमी जे भाजप जे आमचे जे संघटन आसा ते सदां लोकां मदीं आसता लोकां मदीं सदांच आमी स्किमी आनी कितें आसा लोकां कडेन पावयता सो ते आतां 8 म्हयने आसा तेच आमी फुडें 8 म्हयन्यान तुका आनी मोर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुका लोकांच्या फुडें पत्ते आनीक वचपाक आनीक तेंच्या फुडें ज्या भाशेन तुमी ह्या इलेक्शनाक कॅम्पेन केला पळय आनीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तुमकां. ऑपॉर्च्युनिटी कितें आमी केन्ना वचपाक शकता न्ही इवन आय कॅन स्टार्ट टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो आय कॅन मीट पीपल हांवें सगळे कडेन हांव भोंवलो आय नो तेंची समस्या कोणाचें कितें आसा आय नो नो लोकांक जी आश्वासन दिल्ली ती तुमी आतां आश्वासनां अशें न्ही लोकांनी जें कितें सांगलां पळय तेच व्हडलेली तशी आश्वासनां म्हणजे हें ना ते सगळे आमी ऑलरेडी आमचे रवी नायक जे आमचे वडील आशिल्ले सगळे आमकां उद्घाटनाचे स्टेजीर आसा थोडे फावंडेशन स्टेजीर आसा तेच आमी फुडें व्हरपाचें आनी लोकांची कितें आसा ती समस्या आसा ती आश्वासन आमी सीएमान सांगलां आतां ते सगळे कितें आसा ते आश्वासन आमी पूर्ण करतले. Ritesh, one more thing is that बिकॉज आमी सरकारान आसा ज्या आयज कितें घडलां पळय तें इट्स नॉट युअर फॉल्ट. But it does it also give you at the same time an opportunity for 2027 to work in the next 6 months? Yeah, because now there is more 8 months. You have to start working vigorously. And एक more हे जाता न्ही so more 6 months again we'll work for more 6 months and we'll win this Ponda by-election. Oh sorry, Ponda election. Now since the Ponda by-election is cancelled, so we'll work more harder and we'll win this election. We have confidence. Our कार्यकर्ते have confidence and we'll win this election. खंय तरी आयज फोंडेकारांची नाराजी जाल्यार दिसता तुका की इलेक्शनाक सगळी तयारी जाल्ली आसलेली. ताचो आमी कितें हायकोर्ट डायरेक्शन येता सो वी कॅनॉट आय कॅनॉट कॉमेंट बट आमी कार्यकर्ते परत चार्ज जावन आमी लोकां कडेन संपर्क परत सादतले आनी जे 8 म्हयने आमी लोकां मदीं आसतले आनी जे इलेक्शन आसा फुडें तें आमी जिखतले तें हांव सांगता. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.